सगळ्यांक देव बरें दिसा असो आवडटा. आयज आमी आमचे ऑलमोस्ट 98% सांताक्रूज ZP कॉन्स्टिट्युन्सी एरिया आमी कंप्लीट करता. आयज आमी सकाळी फुडें आल सांताक्रूज भोंवले. मागीर आमी सांताक्रूज ऑलमोस्ट आमचे 95% कंप्लीट करून आयज आमी सांत आंद्रेचे बागान मौला बातीम भोंवले. आतां ऑलमोस्ट टायम 9:45 जाल्लें आसा आनी हे सगळे एरियान कंप्लीट करून आमचे ऑलमोस्ट 98% डोर टू डोर कंप्लीट जाता. आमकां खूब उमेद भोगता जेन्ना लोक आमकां वेलकम करता, आमकां सपोर्ट करता आनी आमकां आश्वासन दिता की जे भाशेन तेंच्यांनी आमचे MLA विरेश बोरकाराक निवडून हाडला तेच भाशेन ते आमचे ZP कॅन्डिडेट एस्परांसा ब्रागांजा तेकाय निवडून हाडटले. हे आयकून आमकां भरपूर कॉन्फिडन्स मेवता आनी आमकां भरपूर खोशी भोगता. आयज आमच्या वांगडा आमचो आमदार आमचे वांगडा भोंवला. तो सकाळी फुडें कोरमय भोंवलो, आक्षे भोंवलो आनी आतां आमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाक मौला बातीम भोंवला. सो तेजे 2 उतरां आमी आयकचे तेजे कितें आहा एक्सपिरियन्स. तेजे पयलीं आमी मनोजाचे आयकया तो कितें म्हणटात. गुड इवनिंग एवरीवन. आयज आमी सांताक्रूज कॅन्डिडेटाक घेवन आमच्या मदें आसा SP ब्रागांजा, तसोच आमचो MLA विरेश सर बोरकर. आयज आमची कॅम्पेनींग चालू आसा मौलाबाद बातीम. सो आमी जे भाशेन घरांनी भोंवताले आमकां लोकांनी अशें वेलकम केलें की हे फावट आमकां चेंज करपाकूच जाय आनी आमकां उमेद भोगता. ज्या ज्या घरांनी आमी भितर सरता आमकां ते म्हणटा आमी तुमच्या वांगडा आसात. कित्याक जे भाशेन आमचो सर विरेश बोरकर वावरता, सात आंद्रेनीच न्हू पूण आख्ख्या गोंयाक वावरता तो आनी तेच लोकांच्या काळजान लागता अशें. आनी तेच भाशेन आमची SP ब्रागांजा आसा, तेच एक बातीम पंच आसा, तेणी तेज्या गांवांत खूब कामां केलेली आसा आनी तेका उमेद भोगता. जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना आमकां ते सांगता जे भाशेन आमकां लोक सपोर्ट दितलो आनी जे भाशेन आमकां निवडून हाडटलो, जे भाशेन विरेश आमचो सर काम करता तेच भाशेन आपणाकूय उमेद येतली काम करपाक. सो हांव हे गोवाली मौला बाटीम लोकांक सांगता की तुमी SP हिंगा लीड दिवची, कित्याक तेका कामां करपाक खूब आवडटा. आनी तुमी जाणा जे भाशेन गोंयान चलता BJP हे सारखे कोणाचेच आयकुना. सगळी दादागिरी, रेप, मर्डर, मॉलेस्टेशन हे सगळे जायत आसा. इलिगलिटी हे कित्याक लागून जाता? एकूच कारणाक लागून जे बिल्डर येता तेच तिंकां डोनेशनां दिता. आयज तीच डोनेशनां त्या लोकांच्या एनवलपान घालून हातीन दितली आनी हांव मागता लोकांक एनवलपाक लागून वोट करनाका, कित्याक तुमचो फ्युचर आसा. आयज आमी हे भुरगे हिंगा इतले जमला तितले लायफान सेटल ना तरी पूण गोंय सांबाळपाक, गोंय राखपाक लागून फुडें सरता. सो आमी ह्या भुरग्यांक कांयच दिना. सो भुरगे हार्ड टायर्डलेसली 9-10 जावसर कॅम्पेनींग चालू आसता तेंचे, भोंवता ते आनी आमचो MLA टायर्डली तेका लोक भितर सरता आनी म्हणटा की तूं बाबा तुजें हेल्थ सांबाळ, पूण आमचो MLA चिंतना, फक्त गोंयकाराचें चिंतता. सो हांव मागता येता ते 20 तारखेक तुमी सात आंद्रे लोकांनी, तशेंच सांताक्रूज आमचो कॅन्डिडेट SP ब्रागांजा तेका तुमी 20 तारखेक वोट फुटबॉलाचेर मारून तेका बऱ्या लीड वोटींग दिवन तेका निवडून हाडून तुमची आनी आमची कामां करपाक लावपाक आमी तेका एक संदी दिवया. देव बरें करूं. गुड इवनिंग एवरीवन. आमी आतां बाती मौला भोंवता. चड आनी चड उमेद म्हणल्यार हे म्हाका भुरग्यांची दिसता. हांव तेंची एक आवय कशी आनी म्हजे भुरगे इतले ते कश्ट काडटा म्हाजे फाटल्यान भोंवन, हेजेर गोमता ह्या भुरग्यांक कितें जाय. आयज काल हे भुरगे कितें आवडेतात, फकत एकूच चेंज जाय म्हणटाय आनी तो फुडार आमचो ह्या भुरग्यांचेर दवरलेलो आसा.
ते भाशेन आमचो विरेश सर तुमी जाणात तोय तांचेच बाराबरचो भुरगो कसो ताका इतली उमेद भोगता ह्या भुरग्यांची हांव तुमचे लागीं इतलेंच मागता ते पयशे घेवन बाब भयणांना कांयच फायदो ना आमी आमच्या फ्युचराचे ह्या भुरग्यांचेर नदर मारुया कितेंय तरी तांकां आमी करुया आनी जाता जाल्यार भायर सरून एक वोट आमकां दिवन निवडून हाडून आमकां तुमची कामां करूंक एक संदी दियात देव बरें करूं तुझो सगळे आयज आतां खूब लेट जाल्लो आसा ऑलमोस्ट 10 जायत येयल्लीं आसा आनी आमी पळयता की रेव्होल्युशनरीज आयज रेव्होल्युशनऱ्यांक न्हीद पडना आनी दीस रात जे काम करता हे रेव्होल्युशनरीज करपाक शकता कोण पेड व्हॉलंटियर्स जावं पेड कार्यकर्ते हे करपाक शकना कारण तेंचो टायम 8 जाले म्हणटकूच बंद जाता पण आमचे रेव्होल्युशनरीज आतां तुमी पळया 10 जालीं तरी पूण सगळे रेव्होल्युशनरीज हांगा आसा एक खूब उमेद भोगता कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जेन्ना आमी सुरवात केल्लो तेन्ना खूब जाण आमकां खूब कितें कितें म्हणटाले पण आयज अशें दिसून येता की गोंयभरान हांव म्हणना सानंद्रे मतदारसंघ हांव म्हणना सांताक्रूज जावं करमय वाठारांत हांव म्हणटा गोंयभरान आयज इतलो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा की म्हाका कंटिन्युअसली फोन कॉल्स येता कंटिन्युअसली मेसेजीस येता आनी लोक म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स सारको पर्याय हो आमकां जाय आमकां ह्या बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकाराक घरा बसोवपाक जाय आनी हे फुटाफुटीचें राजकारण डिफेक्टरांक हाडून भितूर घेवपाचें आनी हे जे उखलून व्हरता पयशांचें राजकारण हे बंद करपाक जाय थारोवपाक जाय बंद करपाक जाय म्हणून आनी हे आयज दिसून येता की आमच्या वांगडा तुम्ही पळयता आसतले कितलेशे तरणाटे युवा पिळगी म्हणपाक शकता तुम्ही हे आयज आमच्या वांगडा भोंवता कोणाकूच 1 रुपया पासून आमी दिना पण ते आपूण जावन उमेदीन भायर सरता की तांकां दिसता की एक बरी दिशा आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या थ्रू मेळटा म्हणून हांगा खूब जाण 1000 दिता 2000 दिता थोडे 5000 दितले खूब लाखांनी पयशे वाडटा खुबशे डिस्ट्रिब्युशन जाता हे सगळ्यांक खबर आसा बट रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक हांव उमेदीन आनी एक नेटान सांगपाक शकता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स असलो पक्ष आसा जेंका 1 रुपया दिवपाची गरज ना भुरगे आमचे तरणाटे जे आसा रेव्होल्युशनरी जे आसा ते आपूण जावन गोंय साल्वार करपाक आनी गोंय फुडल्या पिळगेक दवरुपाक लागून काम करता आतां तुमी पळयला आसतले हो जो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार ह्या भायल्यांक लागून आपणाच्यो सगळ्यो स्किमी काडटा हेंका जाय तश्यो तांकां फॅसिलिटी दिता आनी आयज तुमी पळयता की भायले येवन हांगा अंधाधुंदीचो कारभार हांगा केल्लो आसा आनी गोंयभरान व्हडले मेगा प्रोजेक्ट व्हडले प्रोजेक्ट हाडून गोंयकारांक सोंपोवपाक उठलेले आसा तुम्ही पळयला आसतले रिसंटली जो आरपोराचो इन्सिडेंट जालो त्या इन्सिडेंटान 25 जाण मरण गेले आनी हेजी जबाबदारी सरकारान घेवन खरें म्हटल्यार सीएमान आनी बाकीचे जे आसा कोण आसा तांकां सस्पेंड करपाक जाय सीएमान तरी रेजिग्नेशन दिवपाक जाल्ले पण ते जावंक ना आयज कोण आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना प्रत्येक डिपार्टमेंट पळयला तुम्ही करप्शनान बुडलेले आसा 3 जाण ऑफिसरांक सस्पेंड केले पण तांकां टर्मिनेट करपाक जाय आसलें मात तें जावंक ना अशेंच तुम्ही पळयलें आतांच आमी रिसंटली करमय गांवांत गेल्ले करमय असो मेगा प्रोजेक्ट हाडटा आनी ते मेगा प्रोजेक्ट हाडून गांवकारांचो जो उदक आसा जो मोसंडी आसा ती मोसंडी पासून कब्जो करपाचो षडयंत्र जो आसा तो रचलेलो आसा आयज हो बीजेपी सरकार बारीक समाजाचे जे लोक आसा बारीक समाजाच्या लोकांक चिड्डून माड्डून काबार करपाक उठलेलो आसा आनी आमचो सेम जो आसा आमचे जे एनवायरमेंट आमी म्हणटा ते एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करपाक जो टोटल प्लॅन आसा हो प्लॅन रचलेलो आसा आमी सगळे गोंयकार एकजूट रावपाची गरज आसा आमी म्हणना की फक्त आमच्या मतदारसंघात आयज प्रत्येक मतदारसंघात ज्या मतदारसंघात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमी कॅन्डिडेट घातलेले आसा हे कॅन्डिडेट आपणाचे दीस रात हे करता आनी फुडें सरता लोकांक मेळटा आमकां चड खूब कमी टायम गावलो आनी त्या कमी टायमान जाता तितले आमी डोर टू डोर करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा पण थंय पावना हांव सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमचे कडेन माफी मागता पण तुमी अशें चिंतनाका की रेव्होल्युशनरी गोवन्स कित्याक पावना आमकां डिले जालो आमच्या एलायन्साचे हेका लागून खूब डिले जालो पण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सदांच प्लस पॉयंट आसता तो म्हणजे डोर टू डोर कॅम्पेन आनी आमच्या सानंद्रे मतदारसंघ तशेंच आमचे दोन्ही सांताक्रूज मतदारसंघांनी जो आमचो सेंट लॉरेन्स मतदारसंघ आसा ह्या दोन्ही मतदारसंघात ऑलमोस्ट 95% आमची जी डोर टू डोर आसा ती कंप्लीट जाल्ली आसा आता थोडीच जी एरिया आसा ती आमी करतले आता तुम्ही ऐकला आसतले आमचे जे एस्पेन्सा ब्रेगांजा हे आमचे कॅन्डिडेट जो सांताक्रूज मतदारसंघात आमी तेका बसयल्ले आसा एक उमेद भोगता की ते भाटीन गांवचे पंच सदस्य आसा आनी एक खूब बरे प्रमाणान बरें काम करता गांवचे लोक बसून बरे तेका वाकणटा बरें काम करता म्हणून तेका आमी संदी दिली की तेणें फुडें सरचें आनी ह्या वेंचणुकेक लढचें आनी तेणें आपूण जावन हें केलें की आपूण फुडें सरता तुमी जेन्ना आमकां सांगता इतले समज रेव्होल्युशनरीज आसा वांगडा आपणाचे आपणाक फुडें सरपाक कांय ना एक
ती इतली हे आसा एनर्जेटीक आसा की डोर टू डोर आता कंटिन्युअसली चालू आसा. दीस रात आमी डोर टू डोर करता. मात ती खंय थकोंक ना. मदीं आपण जाम जाली म्हणटा पण तरी पूण ती हांवें तिका सांगल्यार मातशी येता फुडें. ती जे डेडिकेशन हें पळोवन तरी आमकां दिसता की जे 95% आमी डोर टू डोर कंप्लीट केल्ले आसा, थोडे खंय उरलेले आसा थोड्या भागांनी, तेवूय आमी फाल्यांच्या दिसा भितर कंप्लीट करतले. पाळ्यान गांवान आमी फाल्यां वयतले आनी तेय कंप्लीट करतले. आयज आमचे डोर टू डोर मौला बाटीम मौला हांगा कंप्लीट जाल्ले आसा आनी एक बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळिल्लो आसा. सगळे कडेन जंय जंय वयता सांताक्रूज गांवान एक नवी म्हणजे म्हाका तरी एक आमच्या मतदारसंघातल्या दुसरो गांव तो, पण एक खूब बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा. जेन्ना हांव घरांनी गेलो तेन्ना एक वेलकमिंग मेसेज म्हाका मेळ्ळी की हय आमकां असलो पक्ष जाय जो गोंयकारां खातीर झुजतलो, गोंयकारांचो रायट प्रोटेक्ट करतलो आनी गोंय फुडें व्हरतलो. हांव परत एकदां सांगता की खूब जाण म्हणटा सांताक्रूज मतदारसंघ हो काँग्रेसीचो मतदारसंघ. हांव परत सांगता तुमकां हो काँग्रेसीचो मतदारसंघ. ह्या मतदारसंघात जॅक शिकरा सारको एक लेजंड आनी एक आमचो व्हडलो फुडारी ह्या मतदारसंघात निवडून येयल्लो आनी परत आमकां तो इतिहास घडोवपाचो गरज आसा. आमकां आमचे जे ग्रास रूटा वयले काम करपी आसा, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा, आमचे जे रिजनल पक्ष आसा, रिजनलिझम जागे करपाक जाय आनी हे सांताक्रूज मतदारसंघातल्यान परत जागे जातले हे हांव सांगता. कारण आयज इतलो बरो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हांव खूब उमेदीन भरलेलो आसा कित्याक आमकां दिसून येता की फुडले जे हे आसा तेन्ना आमचे एसपी बाय जे आसा ते भर मतां खुबशी मतां घेवन ते निवडून येतले. आयज अशें फुटाफुटीचें राजकारण करपाचो प्रयत्न करता, जावं ते काँग्रेस आसूं जावं ते बीजेपी आसूं, पण कोणाकूच यश मेळची ना. आमचे एसपी बायेचे जे काम आसा आनी आमचे रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाचें काम आसा, आयज लोकांनी आमकां जी देणगी आसा येता त्या 20 तारखेक दितली अशें तरी म्हाका दिसता. कित्याक लोकांक आयज चेंज जाय. लोकांक आयज दिसता की रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष जो आसा तो फुडें व्हरतलो आनी आमचें जें काम आमी विधानसभेन काम केल्लें आसा, विधानसभेच्या भायर जें काम केल्लें आसा, हें काम फुडें व्हरपाक जाय. नाल्यार प्रत्येक जाणाक मागता की रेव्होल्युशनरी गोल्साक मत मारचें. तशेंच आमचे सेंट लॉरेन्स मतदारसंघात आतां हांव डोर टू डोर करपाक आसलो. सकाळी आमी आगासायम आमच्या गांवांत डोर टू डोर केले, थंय आमकां बरो रिस्पॉन्स गावलो. मागीर आमी सांजे करमय गांवांत डोर टू डोर केले, थंय पेटेर गेले, आमी धाड्यार गेले. हांगा सगळे कडेन आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा. लोक म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोल्स जाय, आमी चेंज हाडपाक जाय, हेंकां घरा बसोवपाचो आतां टायम येयल्लो आसा. आनी म्हाका परत खात्री आसा की ज्या ज्या मतदारसंघांनी रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाचे उमेदवार आमी घातलेले आसा ते निवडून येतले. आमी आयज परत गोंयकारांक दाखोवपाचो टायम येयल्लो आसा. गोंयकारांक लायटली घेतलेले आसा, लायटली घेवन गोंय काबार करपाक उठलेले आसा. मात परत हांव तुमकां परत एकदां सांगता, खूब जाणांक दिसता आसतले पयशे वाडटले, इलेक्शनाक हें करतले, मात परत गोंयकार सारके शितूर जाल्ले आसा. गोंयकारांक दिसलेलें आसा हें कितें चल्लां तें. आनी सेंट लॉरेन्स मतदारसंघात आमचे तृप्ती बकाल हे कंटिन्युअसली तेंय कंटिन्युअसली भोंवत आसा, डोर टू डोर दीस रात करीत आसा. हांव हांगा येयलो तरी पूण तेंच्यांनी डोर टू डोर थंय चालूच दवरिल्ली आसा आनी ते थंय आमचो ऑलमोस्ट डोर टू डोर कंप्लीट जायत येयल्ले आसा. आक्षीचे थोडो पार्ट उरला आनी करमयचो इल्लोसो पार्ट उरला, सो ते आमी फाल्यां म्हटल्यार कंप्लीट करतले. हांव मागता सगळ्या जो सेंट लॉरेन्स मतदारसंघ जावं सांताक्रूज मतदारसंघाच्या लोकांक की तुमी आमच्या दोनूय उमेदवारांक खूब व्हडा संख्येन भायर सरोन मतां मारची आनी निवडून हाडचे, जे करून एक इतिहास परत घडटलो. जसो सानंद्रे मतदारसंघात घडलेलो आसा तसोच बाकीच्या मतदारसंघांनी घडटलो. तशेंच आमचे जे 30 उमेदवार ऑल ओव्हर गोवा आसा ते 30 उमेदवारांक तुमी निवडून हाडचे आनी ह्या फुटबॉलाक मत मारून जो गोंयचो म्हणल्यार स्पिरीट ऑफ गोवा आमी फुटबॉल म्हणटा, तो स्पिरीट ऑफ गोवा आमी राखुया. आमचो दायज आमी राखुया, आमचे गोंय आमी राखुया, आमचे गोंय आमचे फुडले पिळगेक दवरुया, जे करून आमी फुडले पिळगे हे जे तरणाटे आसा एक अपेक्षा घेवन, एक उमेद घेवन आनी एक आपूण कितें तरी जातले म्हणून अपेक्षा घेवन येयल्ले आसा. ह्या भुरग्यांक तरणाट्यांक पळोवन तरी तुमी मतां मारचे, तुमी फुडें सरचे. कित्याक आयज आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर आमच्या मतदारांच्या हातीन आसा, तरणाट्यांचे फ्युचर मतदारांच्या हातीन आसा, जाणट्यांचे फ्युचर आमच्या मतदारांच्या हातीन आसा, तशेंच बायलांचे फ्युचर सगळ्यांचे फ्युचर मतदारांच्या हातीन आसा. सो येता त्या 20 तारखेक तुमी भायर सरोन आमच्या फुटबॉलाक मत मारचे आनी आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक निवडून दिवचे. लेट्स वोट फुटबॉल, लेट्स उजो. हांव मागता, खूब जाण खूब कितें सांगता, पण हांव परत एकदां मागता. खूब जाण म्हणटा की हे येवची ना ते येवची ना. तुमी पळयता आसतले आयज कितले हितून आमचे भुरगे तरणाटे येयल्ले आसा, तशें आनी कितलेशे जाण आसा ते भायर सरपाक पावूंक ना, कित्याक कामाक आसा जावं आनी खंय आसा. पण हांव एक सांगता, ह्या बीजेपीक ओडोवपाक आपणाची मतां दुसरे सायडीन हें करूं नाका. बीजेपीक ओडोवपाक जाय नाल्यार आर्जीत एक पर्याय आसा आनी आर्जीत स्ट्रेट फॉरवर्ड फायट करता. हांगा सेटिंगां कोण करिना.
थंय कोण कोण सेटिंग करता ही सगळ्यांक खबर आसा. तुम्ही पळयला आसतले खोर्ले मतदारसंघात कशी सेटिंगां चालू आसा आनी कशें तांकां सपोर्ट करपाक चालू आसा. सो हांव परत एकदां मागता की हे सेटिंगाचें राजकारण थांबोवपाक जाय आनी तांकां धडो शिकोवपाक जाय. नाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या उमेदवारांक मतां मारची. आमचे ज्या कडेन आमचे उमेदवार आसा त्या कडेन तुम्ही फुटबॉलाचेर मतां मारची आनी हांकां धडो शिकोवचो, हांकां हेंचो जागो दाखोवचो. कित्याक हांकां जागो दाखयता तेन्नाच कळटलें, नाल्यार हांकां कांयच कळपाचें ना. ह्या फकाणांनी घेता आमकां गोंयकारांक, तांकां फकाणां कितें ती दाखोवची पडटली. म्हाका परत एकदां विश्वास आसा गोंयकारांचेर की गोंयकार उठतलो आनी गोंयकार उजो करतलो. देव बरें करूं. उजो. लेट्स वोट. लेट्स वोट. लेट्स वोट. लेट्स वोट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.